उसगाव दावशिरे सरकारी विद्यालयातल्या हेडमास्तराची बदली जाल्ल्यान विद्यार्थ्याच्या पालकांनी एकठांय येवन नाराजी उक्तायल्या। हेडमास्तर सूरज नायक 10वीच्या भुरग्यांक घरा वचून तांकां मेळटाले। भुरग्यांच्या पालकांकडेनूय तांचे प्रस्न जाणून घेताले। देखून अशा बऱ्या सराची बदली जाल्ली आमकां नाका अशी मागणी पालकांनी केल्या। सराची बदली करची न्ही म्हूण शिक्षण संचालक तशेंच मुख्यमंत्री सावंताची भेट पालकांनी घेतिल्ली खंय। हो प्रस्न सुटावो करता म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचे पालकांनी सांगले। हेडमास्तर सूरज नायक हांची बदली जाल्या तांकां परत हाडचे अशी मागणी पालकांनी केल्या। मागणी पुराय जाली ना जाल्यार 12 तारखेच्यान वर्गाचेर बहिष्कार घालतले। भुरग्यांक शाळेत धाडचे ना अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या। हे गेले 8 दिसां एक गजाल जाली की आमचे कडेन जो सूरज नायक जो हेडमास्टर आसलो गेली 2 वर्सां हांगा शिकयतालो आनी आमच्या स्कुलान 250 प्लस 100 म्हणजे जवळ जवळ 350 भुरगीं स्कुलान शिकता आनी गेली 13 वर्सां जाली 100% आमचो रिजल्ट दिता। आनी अकस्मात ऑर्डर येता की तेका दुसरे कडेन खंय तरी ट्रान्सफर करता। हांगा तेका एडिशनल चार्ज आशिल्लो आनी एक गुळेली आशिल्लो, अकस्मात चेंजीस जाता। म्हणजे आतां हे चेंजीस लास्ट मुमेंटाक केल्ल्या कारणान कितें जातलें, 4 म्हयन्याक जो SSCचो रिजल्ट जो जाय मेंटेन करपाक नवो कोण टिचर आसा तेका व्हेरी डिफिकल्ट। आनी आमी जो कोण ह्या नवीन टिचर जॉयन जावपाचो आसा जो हेडमास्टर म्हणून मागीर आमी PTAन स्ट्रॉंगली अपोज केला। कित्याक तर कमी टायमान तेका ते पॉसिबल ना आनी हेका सगळे बसलेले आसा आनी सगळे पेरंट्स जे जे तेजे कामाचेर सगळे खूश आसा। म्हणटकीर आमी सरकारा कडेन आनी डायरेक्टरा कडेन मागता की सूरज नायक आमकां परत एक हेडमास्टर म्हणून आमच्या स्कुलान दिवचो। जी ट्रान्सफर जाल्या म्हणून ही पयरूच आयजूच कळ्ळां आमकां ते फायनल कळ्ळें न्ही। पयलीं सगळ्यान पयलीं आमी डायरेक्टराक मेळयले। डायरेक्टराच्या नंतर आमी तीच कॉपी व्हरून हेका दिली CMाक दिले। CMान आमकां एश्युरन्स दिले तुमी दावशिऱ्या वयल्यान येयला आपूण तुमचें काम करता हें एश्युरन्स दिलें। परत आमी डायरेक्टराक वचून मेळ्ळे। डायरेक्टरान कितें जालें आपल्याक वयल्यान जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आपूण तुमकां इमिजिएट दिता। आनी आमचे सोडून वेल विशर ग्रामस्थ पेरंट्स सगळ्यांक जाय आनी भुरगीं तर आतां काल अक्षरशः म्हणटाली फाल्यां हेडमास्टर वता आमी वचना म्हणून स्कुलान, इतले पर्यंत जाला। 12 तारखेच्यान आमी बॉयकॉट करपाक लायतले क्लासीक। कित्याक आमकां रिजल्ट जाय, आमचें स्कूल बरें रन जाल्लें जाय। ते पर्सनली वचून भुरग्यांच्या घरांनी मेळटा एका 10वेच्या एका आनी ते विजीट दिता, केन्नाय दिता विजीट। तेंच्या पेरंट्सा कडल्यान प्रॉब्लेम विचारून घेता आनी अशें सर आमकां हांगासरले गेल्ले नाका। कित्याक सांग ते वचत जाल्यार आमची ऑटोमॅटीक स्कुलाची स्ट्रेंथ देंवतली आनी पेरंट्सांक एक विश्वास आसना की दुसरो हेडमास्टर जाल्यार ते मॅनेजूय जावपाचें ना बेगीन। त्या खातीर आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्या डिपार्टमेंटाक की आमकां फक्त सूरज सरूच हांगासर तेंच्यांनी दवरचो, हेडमास्टर दवरचो, ही आमची रिक्वेस्ट। सरूच जाय, फूल आमचे एकेडमीक कंप्लीट जाय सुद्दां, कित्याक आमचो 10थाचो रिजल्ट आमकां बरो लागपाक जाय। सो आमची रिक्वेस्ट आसा आनी प्लस भुरग्यांची रिक्वेस्ट आसा की आमकां सूरज सरूच मेळचो असो, ना जाल्यार आमी मागीर बॉयकॉट करतली 13 तारखेच्यान 12 तारखेच्यान भुरग्यांक क्लासीन धाडपाना। दावशिऱ्या ह्या शाळे कडेन आसा जे उसगांव हांगा जी दावशिऱ्या शाळा आसा स्कूल आसा ते स्कुला कडेन आसा। जो हेडमास्टर आशिल्लो ह्या स्कुलाचो सूरज नायक तो गेले 1.5-2 वर्सां हांगा ती आपली सेवा दिल्ली आसा आनी पेरंट्साची मागणी आसा की तेका आयज ती ट्रान्सफर केला। तेका जेन्ना तो ट्रान्सफर केला ते हेडमास्टर आमकां ह्या स्कुलाक दवर अशी म्हणून पेरंट्साची मागणी आसा। ह्या संदर्भात ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटा वचून जो डायरेक्टर आसा जिगडे सर हेका सुद्दां मेळोन येयल्ले आसा आनी हेजी ते मुख्यमंत्र्याक सुद्दां ते मेळयले आसा। मुख्यमंत्र्यान सांगलें तांकां एश्युरन्स दिला की तुमकां सूरज सरूच दवरिता म्हणून। पूण हे ज्या स्कुलान जी टिचर्स आसली हेडमास्टर बरवे म्हणून तिका बडती दिली आनी हेडमास्टर हांगा केल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर।